मोगळ बाबा भयणीनो, ह्या शुभ वर्तमानान लुकाच्या प्रमाणे एलिझाबेथ मारयेक देवाची आवय म्हूण पाचारता. सोडवंडार तिच्या वरवीं ह्या संवसारान जल्मलो आनी आयजाया प्रवाद्याचे बाकीत संपूर्ण जालें. ताणें आमकां आयजायान सांगलें आमकां देव एक राजा दितलो आमची सोडवण करूंक, आनी हो राजा आमची सायबीण माय वरवीं आमकां मेळ्ळा. तिच्या वरवीं ताणें जल्म घेतलो आनी सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार आनी राजा म्हूण आमी ताका मानता. देवान म्हटलें, म्हजो मोगाचो पूत, तुमकां हांवें सोडवणदार आनी राजा कसो दिला. तो त्या देवाची आवय, राजाची आवय सायबीण माय, आनी देखून तिका सगळ्या संवसाराची सर्गीची राणी म्हूण आमी मान दिता. आनी हेंच भाग्योन पापसाहेब पायस 12 हांणी हे सिद्धांत केलें 1954 वर्सा. सायबीण माय सर्गीची संवसाराची राणी म्हूण ताणें हें तत्व आमकां संवसारभर परगटूंक दिलें. ती राणी आनी सायबीण माय कित्याक ती देवाची पुताची आवय, देवाची पुताची आवय आनी देवाचो पूत ह्या संवसारान ताची कूळ जावन आसा इगोर्ज मात. आनी इगोर्ज मात आनी इगोर्ज आवय आमची जावन जाल्यार देव आमचो बापूय. पूण हो देव आमचो बापूय म्हूण आमी मानतल्या जेन्ना देवाची कूळ आनी आवय जावन आसा इगोर्ज मात, आनी प्रत्येक जाण आमी ह्या इगोर्ज मातेचे सांदे जावन आसा. आनी त्या इगोर्ज मातेच्या तत्वा प्रमाणे आमी जिवीत जिवले जाल्यार आमकां देव सासणीक जिवीत बासायता. आनी हें सासणीक जिवीत मेळच्याक आमकां आमची आवय सायबीण माय आदाराक पावता. जितले पावटी आमी तिचे कडेन मदस्ती करता, आमकां आदाराक पावूंक आमच्या आकाताच्या वेळार, आमच्या ह्या संवसारीक जिविताच्या पयणान तिची आमकां गरज. ती आमकां केन्नाच सोडिना. जशी ताच्या पुता वरवीं ती आमकां मदस्ती करून आमकां सासणीक जिवीत जियोवंक आदाराक पावता. आनी ह्या खातीर संवसारभर तिची ताय मागणी करूंक, तिची ताय मदस्ती करूंक ही संदी आमकां ह्या समर्पणा वरवीं आमकां फावो केल्या. आमचें जिवीत आमी ह्या इगोर्ज मातेच्या तत्वा वरवीं, इगोर्ज मातेच्या मार्गदर्शना खाला आमी जियेता. तर आमी मिसान मागुया सायबीण मायेचे आदारान बेसावान आमकां सासणीक जिवीत मेळूंक, ह्या संवसारान तिच्या आश्र्याखाल आनी तिच्या पुता वरवीं आमी आमचें जिवीत जियोवन सासणीक जिवीत आमकां मेळपाक आमी तिचे लागीं मागुया.